प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 11वी चीट 27 ते 33 पर्यंत 27 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते परतून जेरुजाल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यादीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात. आनी तेन्ना कसल्या अधिकारांत हांव अशें करतां तें तुमकां सांगतलो. जुआवाचो बातीस खंय थावन आयलो? स्वर्गांतावन ओ मनशांतावन? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर भावार्थ ठेवलो ना? पूण मनशांतावन अशें आमी म्हणटल्यो. जुआव खरो प्रवादी म्हूण सगलो लोक मानतालो देखून ते लोकांक भियेले. ह्या पासत तांणी म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ह्यो वस्तू कोत्तां तें हांवूय तुमकां सांगिना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जेजू आमकां एक शिकवण दिता. आनी शिकवण म्हणजे जेन्ना तो ह्यो संवसारान आसलो, देव मंदिरांतलो लोक, धर्मशास्त्री, ते जे फारिजेव आसले, ते जेजूचेर भावार्थ धरिनासले. कित्याक? ते धर्म कोत्ताले. आनी कितें घडटालें? जेन्ना जेजू सगल्यो मिलाग्री कोत्तालो, देवाचें उतर परगट कोत्तालो, ताच्या जेन्ना ते उतराची परगणी जातालो, थंयसर पवित्र आत्मो थंयसर येतालो आनी थंयसर मिलाग्री आनी खूब खूब पेकोण्यो जाताल्यो. आनी कितें घडटालें? हो लोक जो धर्मशास्त्री आसलो, वो जे फारिजेव आसले, हें सगळें पळोवन जे लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवता तो पळोवन ते आतां एकदम निराशी जाले. कित्याक? आतां ते समजले की लोक तांकां सोडून आतां फकत जेजूच्या फाटल्यान लागतले म्हणून. आनी भाव भयणीनो, कालच्या शिवर्तमानान आमी आयकलां की जेजू जेन्ना देव मंदिरान येता, तो पळयता की सगलो लोक थंयसर जानवरांक विकता. थंयसर जे पयशे कोत्ताले, ते पयशे घेताले ते जानवरांक विकपाचे, ते सगळे थंयसर आपले मेसांक घालतात देव मंदिरान. आनी देव मंदिराचो जागो एका बाजारा भशेन कोत्तात. आनी जेजूक एकदम राग येता. तो सगल्यांक धांवडायता, सगल्या जानवरांक धांवडायता, तांची सगळीं मेजां सकयल उडयता, सगळे पयशे सकयल उडयता. आनी ही खबर ह्या धर्मशास्त्रांक, ह्या फारिजेवांक, ह्या पाद्रींक सगल्यांक तांकां ही खबर मेळटा की जेजूक खूब राग आयलो आनी ताणें हें सगळें थंयसर दुस्फोट केली म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान हे धर्मशास्त्री, हे जे जाणार आसले, जे देव मंदिरान काम करताले, हे जेजू कडेन येतात म्हणटा, आनी तुका कोणें अधिकार दिला असलीं कामां करपाक? तुका देव मंदिरान येवन हें सगळें पयस करपाक, हें सगळें जानवरांक धाडपाक, पयस धांवडावपाक, हें सगळ्यांचे पयशे उडोवपाक तुका कोणें अधिकार दिला? आमी जावन आसा ह्या देव मंदिराचे अधिकार, आनी तुका कोणें अधिकार दिला? आनी त्या वेळार जेजू तांकां जबाब दिना. जेजू तांकां जबाब दिना. कित्याक? जेजू देवा कडसून येयल्लो. तो देवाच्या उतराची परगटणी कोत्तालो. तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो. तो बिश्टो थंयचो धन करपाक येवंक नासलो. आनी देखून तो तांकां विचारता, बातिज्म जो जोहान बातिस्तान दिल्लो, तो जोहान बातिस्त ताचे पयलीं जेजूचे पयलीं येयल्लो, तो देवा कडसून येयल्लो ओ मनशा कडसून तो बातिज दितालो? आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की हे धर्मशास्त्री, हे जे फारिजेव आसले, ते जोहान बातिस्ताचेर भावार्थ धरिनासले. लोक जोहान बातिस्ताचेर भावार्थ धरतालो आनी तांच्या मनाची नडचणी करून ते जेजूच्या फाटल्यान आतां लागूंक लागलेले.
पूण हे जे दोम शास्त्री असले ताणें तांच्या मनाची नोडचणी करूंक ना. ताणें आपल्या पातकान जे वायट कोत्ताले ते तांचो कसलो बदलाव जावंक ना. आनी ह्या वेळार जेन्ना जेजू ताका हो प्रश्न विचारता तो म्हणटा जॉन बातिस्ताचें जें जॉन बातिस्तान काम केल्लें तें देवा कडसून जाल्लें हो मनशा कडसून. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न ताका विचारलो तेन्ना कोणेंच ताका जबाब दिवंक ना. ते म्हणूंक लागलें आमी नको. आनी भाव भयणीनो, जेजून तांकां सांगलेलें जाल्यार की हांव देवा कडसून येयलां, हांव देवाचें काम करता, हांव देवाचो पूत म्हणून, ते केन्नाच जेजूचेर बावार दवरपाक दवरचे नासले. कित्याक तांकां जेजूचेर बावार दवरपाक नाका जालें. ताका कसलीच गरज, तांकां जेजूचे बरोबर कसलीच गरज नासली. तांकां फकत तांचेंच काम करपाचें आसलें, तांचेंच पोजिशन, तांचेंच व्हडपण तांकां पळोवंक जाय आसलें. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजून तांकां प्रश्न विचारलो आनी ताका सांगलें हो अधिकार जो जॉन बातिस्ताक आयिल्लो देवा कडसून येयल्लो मनशा कडसून येयल्लो, ते म्हणूंक लागले आमी नको. कित्याक ते जाणो आसले की जॉन बातिस्त प्रवादी आसलो म्हणून. आनी ताणें सांगलेलें जाल्यार की देवा कडसून ताका अधिकार मेळ्ळो. जेजू ताका विचारतालो आसलो तुमी जॉन बातिस्ताचेर कित्याक भावार दवरूंक ना. आनी ताणें म्हणलेलें जाल्यार की हो अधिकार मनशा कडसून येयल्ला जाल्यार सगलो लोक जो थंयसर जमा जाल्ली लोकांची जेजू बरोबर ते ह्या फारिजांचेर आड येतले आसले आनी तांकां थंयसर खूब त्रासान घालतले आसले. कित्याक सगलो लोक जाणलो की जॉन बातिस्त देवा कडसून येयल्लो म्हणून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमकां ताच्या उतरान सांगलां म्हज्या उतराचेर भावार दवरात. जेजू ह्या संवसारान आयज ना. आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा पूण ताचें उतर आसा. जेन्ना आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, ताजें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी पाळटा, आमकां ही मिलाग्री ह्यो पेकोण्यो सगल्यो फावो जातात. जेन्ना ताच्या उतराचेर भावार दवरता तेन्ना आमी लोक आमचेर आड येतलो. तो म्हणटलो तुमी कितें शिकतात देवाचें उतर, तुमी कितें सजमतात. आनी आमचो अधिकार जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करना लोक आमचेर आड येतलो आनी विचारतलो तुका कोणें अधिकार दिला, तुका कोणें सांगलां हें देवाचें उतर परगट करपाक. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा कडेन वेता म्हत्वाची 28 चीट 18 ते 20 पर्यंत जेजू म्हणटात वो सगल्या संवसारान आनी देवाचें उतर परगट कर, ही बरी खबर दी आनी सगल्यांक म्हजें शीस कर, सगल्यांक म्हजें शीस कर, म्हजे डिसायपल्स कर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता दुसऱ्यांक शीस कोत्ता जेजूचें आनी तांकां शिकयता कशें हें जैतिवंत जिवीत जियोवपाक, तेन्ना आमकां कोणाचीच भिरांत ना. कित्याक हो जो अधिकार आमकां मेवता हो देवा कडसून येता. आमी देवाचें उतर परगट करपाक फुडें सरता. आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी कसलीच आडको येत जाल्यार आमी जाणो की हें जें काम करता आमी देवाचें करता, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी खरेंच आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी आयज जेजून जें सांगलां तें वसात आनी देवाचें उतर परगट करात, वसात ही बरी खबर सगल्यांक दियात, वसात पवित्र आत्म्या उदेशी मिलाग्री पेकोण्यो सगलें जें बरें आसा देवाचें हें लोकांक फावो करात, तांकां सजमणी दिवन देवाच्या उतराची. आनी आयज आमी जेन्ना हें देवाचें उतर परगट करता हेंच आमचें काम जावनी, हेंच जावनी आमचें काम ह्या संवसारान की आमी ही बरी खबर सगल्यांक दिवपाक पावतल्यांक आमी काम करूंक जाय. आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी आमचें काम करूंक जाय. आमी ऑफिसान वचूंक जाय, आमी हॉस्पिटलान वचूंक जाय, आमी टिचर सगळ्यांचें काम करूंक जाय. पूण जेन्ना आमी काम करता आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी. जेन्ना आमकां वेळ मेवता दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी फुडें सरूंक जाय. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक आवड येता.